अलंकर आसा हो कितले दीस लिपोवन रावतलो ते आमकांय पळोवपाक जाय। आणि सरपंच तेका कितलो भितरल्यान जो नाटकां करतलो हो सरपंच कितें करता ना तूं मार म्हणटा आपूण राडल्या भशेन करता ही नाटकां करता हो सरपंच। ह्या सरपंचाचो एकूच ध्येय आसा ह्या बीजेपीचो जो अजेंडा आसा पिर्णा गांव काबार करपाचो फुडें व्हरपाचो। हे जाले हे एमएलएचे जाले आनी हे सरपंचाचे जाले हे दोगूय जाण तर गांव काबार करपाकूच उठला आनी आमचो डायरेक्ट एलिगेशन आसा हे दोगूय जाण सरपंच आनी निळकंठ अलंकर सरपंच संदीप तानावडे निळकंठ एमएलए निळकंठ अलंकर हे दोगूय जाण मेळोन पिर्णा गांव काबार करपाक सोदतात आनी तेका लागून सरपंच तेका लिपोवन हाडटा लिपोवन तेका घरा पायता आनी लोकांक इन्फॉर्म करिना हो डायरेक्ट म्हाजो चार्ज आहा। पिर्णा गांवचो जो विषय आसा हो बार्देस तालुक्याचो विजय सरदेसाय आपले कसलो तरी प्रोग्राम करता लोकां वांगडा डायलॉग तो डायलॉग तेजी बार्देस ग्रुपान बार्देशान जालो तेन्ना हो पिर्णा गांवच्या रोडाचो विषय एक्स एमएलए आसा किरण कांदोळकर हेणे काडलो। विजय सरदेसाय आसा तेन्ना जेन्ना हो रिजनल प्लॅन काँग्रेसच्या टायमार 2011 येयल्लो मागीर 2012 जेन्ना बीजेपीचो सरकार येयलो पर्रीकर जेन्ना सीएम जालो तेन्ना तेने हो रिजनल प्लॅन अभेरसान दवरलो। 6 वर्सां अभेरसान दवरल्या उपरांत विजय सरदेसाय जेन्ना बीजेपीन गेलो 2017 विजय सरदेसाय जेन्ना ऑपोजिशनान आसलो तेन्ना ह्या आरपीच्या अगेन्स्ट पो मारतालो। हो विजय सरदेसाय जेन्ना टीसीबी मिनिस्टर जालो तेन्ना मार्च 29, 2018 ह्या दिसा हो रिजनल प्लॅन आसा हो परतो रिनोटिफाय जालो ऑपरेशन लायट जालो। हो कोणे केलो ह्या विजय सरदेसायान केलो आनी होच विजय सरदेसाय आयज आमच्या पिर्णाचे रोड वाचयतलो। हो जेन्ना टीसीबी मिनिस्टर आसलो तेन्ना सगळे पेडण्या पासून आमचे मोपा एअरपोर्टा सायडीक सगळे जाग्यांची डिलीट फटाफट जाल्ली। आरपी 2021 जो आसा हो आरपी 2021 ऑपरेशनल आयज विजय सरदेसायन केल्लो म्हणून जर तो अभेरसान आसलो जाल्यार 10 मीटर 25 मीटर 15 मीटरची तलवार लोकांच्या गांवांत नसपाची